Very shocking incident of political leaders being summoned by the ED from Delhi has occurred in Goa. आणि म्हाका दिसता की आज ईडीने समन्स इश्यू करून आमी जे पयर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे गजाल आमी सांगताले इंडिया पार्टीज एकठांय जावन जे गजाल आमी सांगली की BJP कशें अनडेमोक्रेटीक पद्दतीन डेमोक्रेसी आनी कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाक पळयता ED CBI आनी IT वापरून ताजें म्हाका दिसता लायव्ह एग्जाम्पल हें आसा आज कितें चल्लां पळय तें. हो भाजपाचो जो वेपन आसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तें आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट जाला आनी ताजो पॉलिटिकल लिडराचेर दिल्लीच्यान डायरेक्ट एटॅक आसा. दिल्लीच्यान BJP आज भिल्या की दोनूय सिटां तांची पडटा म्हणून, नॉर्थूय पडटा सावथूय पडटा, कितें करपाचें म्हणून तांकां कळना. ते इतले कन्फ्यूज स्टेटान आसा. सो तांच्यांनी आपले फायनल उपाय म्हणून ED वापरला आनी आज गोंयचे कितलेशेच लेटरांक समन्स इश्यू केल्या. दीस इज नथींग बट मजलिंग ऑफ डेमोक्रेसी. This is not about Congress party or Aam Aadmi party. This is a direct threat by the BJP government, the Modi government to the Indian constitution and Indian democracy. सगळ्यांक खबर आसतलें हजारांनी कोटी रुपयाची लूट चल्ल्या रात दीस. खंयच्या सेक्टरान लूट ना म्हणून ना गोंयान. मायनींग जावं, कन्वर्शन जावं, ड्रग्स जावं, टुरिजम जावं, कोणाकूच ईडी वाटेक वचना. ED इज ओनली टार्गेटींग पॉलिटिकल ओपोनंट्स. हें कितें चल्लां आज इंडियेचें एग्जाम्पल जगभर इंडियेची डेमोक्रेसी वॉज एन एग्जाम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट टुडे द कंट्रीज लायक जर्मनी एंड USA हॅव टू ट्युटर इंडिया ऑन हाव टू safeguard democracy. It is a very unfortunate and shameful thing that has happened. We are all united and India parties together will also strongly take a view on this. We are closely monitoring and observing what is happening. But if such type of targeting, political targeting is being done by the BJP, we condemn it. एक वेळ आसतालो सेंट्रल गव्हर्मेंट सुद्दां आसतना लोकांक इन्कम टॅक्स, CBI किंवा ED असले एजन्सीचेर एक विश्वास आसतालो बाबा निष्पक्ष प्रोब करतले म्हणून. पण आज कॉमन जनतेक खबर आसा की ह्यो एजन्सी फक्त पॉलिटिकल पपेट जाल्या पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक टार्गेट करपाक. आनी परत एकदां सांगता लोकांनी विचार करचो हे खंयचे एका पार्टीचे दुसऱ्या पार्टीचे किंवा एका लिडराचे दोन लिडराचे समाजाचे कम्युनिटीचे रिलिजनाचो प्रश्न ना. हो प्रश्न आसा देशाचे लोकशाहीचो. हो प्रश्न आसा देशाचे संविधानाचो. वी आर अंडर डायरेक्ट इंडियाज डेमोक्रेसी एंड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर डायरेक्ट अटैक बाय दिस फासिस्ट नाजी रिजिम ऑफ BJP. ED के पास पक्का सबूत होता है. ED के पास कॉन्क्रीट एविडेंस, क्लिंचिंग एविडेंस होता है और जब भी उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होता है उसको वो BJP के वॉशिंग मशीन में डाल के इतना धोते हैं कि वो एविडेंस धुंधला हो जाता है और वो कलर उनका BJP के फ्लैग जैसा हो जाता है.